जेजून शिमाव जो एक खारवी आसलो ताका विंचून काडलो आनी पेद्रू मुणगे कडप म्हूण नांव दिलें. ह्या कडपार जेजू आपली पवित्र सभा बांदतलो ही भास ताणें पेद्रूक दिली. पेद्रू बळिश्ट आनी काळजीदार जो उलोवंक भियेनासलो तसलो, पूण तो चुकलो आनी 3 फावटी ताणें जेजूक नाकारलो. जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आपल्या शिसांक दर्यादेगेर दिश्टी पडलो. ह्या समयार ताणें पेद्रूक 3 फावटी विचार केलो, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? त्या उपरांत ताणें ताका सांगलें, म्हज्या शेळ्यांक राख, म्हज्या मेंढराक चोरवाक व्हर. पेद्रूच्यो सगल्यो चुकी माफ करून जेजू ताका आपले पोरजेचो वडील नेमता. आयज जेजू तोच प्रश्न आमकां विचारता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? जेजूचो मोग करून ताचे पासत आमचो जीव पासून दिवंक आमी तयार आसूंक गरज. जेजूक कोश्टांक पिडापिडेक दुमाळ्याक फुडो कोचचो पडलो. जेरम्यास प्रवाद्यान तेंच अणभवलें. जेजूच्या मोगा उज्याची आमी हात्यारां जातल्या जाल्यार भियेनासतना आमचो ताळो उबारूंक आनी वेगळोचार करिनासतना दुसऱ्यांची सेवा करूंक गरजेचें. आमी जेजू भाशेन आमकांच खाली करूंक गरजेचें. ताचे परी आमी कुर्साची आनी कोश्टांची वाट चलूंक जाय. ताच्या मिसावांक आमी पयलो वयलो जागो दिवंक जाय. तेन्नाच आमी पुनर्जीवनपणाचे कुशालकायेंत वांटेली जातल्या. आमच्या जिवितांत वेगवेगळीं मनशां आमकां मेळटात, जावं आमच्या कुटुंबांतलीं वो आमच्या समुदायांतलीं वो समाजांतलीं. ह्या जिनस्वार मनशांक आमी भावार्थाची दिवटी जावंक आमकां उलो कोत्ता. ती खंयचीं जावं, आमकां लागशिल्लीं वो पयशिल्लीं, दुसऱ्या धर्माची वो दुसऱ्या जाती कातीची वो दुसऱ्या गांवची, आमी भावार्थाचे गवाय तांकां जावंक एक सोयेक. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां येस मेळटा. आमच्या उपसोयगांतलीं आमी वाटोवतां वो पिडेंतलीं बरीं जाता वो आमकां बरी नोकरी फावो जाता, असल्या वेळार आमकां जेजू पावता. तोच आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हूण आमी विस्वास दवरूंक गरजेचें. तर देवाचो मोग आमी आमच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत अणभवूंक आनी ह्याच मोगान आमच्या गरजेवंत भावा भयणींक उतरांनी आनी कोरण्यांनी दाखोवंक क्रिस्ताचे जिवे गोवाय आमी जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत देवा लागीं खतखत्यान मागुया.